आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका. नमस्कार, माझे नाव पीटर डिसूजा आणि आम सांकवाल विलेजेसान येयलाय आणि आयज आमचो आखो ग्रुप सांकवाल अगेन मेगा प्रोजेक्ट आयज आमी आयज हिंगा येयलाय तुमकां एक सांगपाक एक स्टोरी म्हळ्यार कितें जालें ते घटनाचे आतां पास्ट 8 म्हयने आमी आतां झुजताय हे पर्टिक्युलर मेगा प्रोजेक्टाक लागून. कित्याक ही प्रोजेक्ट सपोज आमच्या सांकवाल गांवांत येयले जाल्यार इट विल बी अ डिजास्टर इन अ विलेज म्हणून ताका लागून आमचें डिजास्टर नाका. आमकां आमचो दोंगर आमकां आमचो गांव आमचे शेतां आमकां जाय म्हणून आमकां प्रोटेक्शन जाय म्हणून आमी आयज भायर सरलो आहाय आनी कितें जालां कितें घटना कितें जालें तें आमी सांगपाक सोदताले. सो म्हजे बरोबर आयज आमचे गांवचे लोक येयलो आहा जशे आमचे 2 पंच मेंबर सांकवाल पंचायतीचे तुलसीदास नायक आनी निधी नायक येयलो आहाय. तशेंच आमचो आरटीआय एक्टिविस्ट तुलसीदास बाब येयलो सॉरी नारायण बाब येयलो आहा. तशें आमचे सगळे गांवचे लोक येयलो आहाय. आतां सांगपाक म्हणल्यार तुमी काल आमी चोयला आसता तुमी कितें जालें तें आमच्या सांकवाल पंचायतीन सांगप म्हणल्यार व्हेरी डिसअपॉयंटींग एक्ट जालो काल. कित्याक 25 तारखे सप्टेंबराचेर आमचे सरपंच मेंबर आहा तो डेरिक वालीस तेणें सांगलोलें की आमी लोकां बरोबर हाय म्हणून गांवचे परस हाय म्हणून आनी ते प्रूव करपाक तेगे कालचो दीस जालोलो. काल जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना ते पंचायतीची बॉडी मिटींग तांकां कळून येयलोलें की शो कॉल रिप्लाय येयला म्हणून फ्रॉम भुटानीची. सो ती रिप्लायचेर आमी ते चवकशी केली तेन्ना काल मिटींगेक कळून येयलें की ते रिप्लायची कांय व्हॅल्यू ना, कांय वेटेज ना ताका, ते कांय रिप्लाय सारको ना जालो तितून. कित्याक तेगेली रिप्लाय सांगताली की तेजें कांय ना म्हणून तेजेर आमकां तेच सांगताय परमिशन नाय म्हणून तेंचे कडेन. सो तेगून आमी रिक्वेस्ट केले आमचे न्यू इलेक्टेड आनी आमचो पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 2 डेरिक वालिसाक ती रिवोक करपा जाय सस्पेंड करपा जाय म्हणून लायसन्स ती. पूण तरी पूण तेणें कांय आयकोना आमगेलें आनी कितें सांगपाक लागले एक सिली रिजन दिला आमी लिगल नोटीस घेता म्हणून लिगल टीम घेता म्हणून. आतां लिगल टीम म्हळ्यार कितें जाय लिगल टीम तांकां जेन्ना तुमी लायसन्स दिवपाक शकताय तेन्ना तुमी लिगल टीम करूनाय इन्स्पेक्शन करूनाय कांय करूनासतना तुमी एक दिसान तुमी लायसन्स दिताय आनी आतां जेन्ना रिवोकेशन टायम येता सस्पेन्शन टायम येता तुमी ते करपाक शकनाय तुमी. सो हे मुखार कितें चोपा आहा तें आमकां कांय पडचें ना. कित्याक जशें तांकां बेसांव मेळटा हे बेसांव कोणाचें मेळटा तांकां आमचो जो पंचायत मिनिस्टर आहा जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA मोबिन गुडिनो तेणें एक्शन दिवपाक लायला हेचेर. तेणें कांयच करूं ना अजुनूय. तो म्हणटा ताका आमी नांव घेनासतना जॅम पडना. जॅम कशें पडटलें आमकां इफ तुवें सारकें काम केलें जाल्यार तुवें आमचे पंचायती सारके मेंबर सारके तुवें ट्रेनिंग दिलें जाल्यार आमकां जॅमा बरें पडपाची आमकां रेस्ट मेळपाचें सारकें. तुमी आमचे रेस्ट काबार केला. सो हेका लागून आमी एका विरोध आहा सारकें कितें केलें तें पळय आनी आमी मुखार चलतले आतां. कित्याक हो आतां प्रोटेस्ट आनी मुखार येतलो आनी म्हाका सांगपाचें हांव मागता आमचे तुलसीदास बाबाक मातशें तुगे 2 सांगपाक. हांव तुमकां पत्रकार बंधू सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. आमी एक शॉर्ट नोटीस दिल्लें आनी आमच्या सांकवाळे कितें जाता पंचायत कशे तरेन चलता पंचायतीन करप्शन पंचायतीन इलिगलिटीज कशी जाता ह्यो फाटले 2 वर्सांक आमी पळयता आनी ते आमी पणजे येवन आझाद मैदानाचेर तुमकां सांगतले. पूण आयज आमी तुमकां उलो मारलेलो हांव परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हे जे आयज आमी कितें उलयतात तें सगळें जगार पावतलें गोंयभर पावतलें. आमी त्या वाड्या वयलो इल्लोसो लोक येयला सांकवाळच्यान हे भुतानी बद्दल सांगपाक. आतां भुतानी म्हणल्यार कोण? भुतानी आमचो स्लोप जो पळय उरला तो काबार करपाक येयल्या सांकवाळचो. आमची कॅरिंग कॅपेसिटी ऑलरेडी काबार जाल्या आनी इल्लोसो स्लोप उरला. त्या स्लोपाचेर भुतानी आतां प्रोजेक्ट हाडटा 650 फ्लॅट आनी 70 बंगले. हे परत परत सांगपाची गरज ना पूण लोकांक कळचें. आज जें पळय कितें चल्लां हे पंचायतीन आमकां अनरेस्ट केल्लें आसा. ही सांकवाळची पंचायत जी पळय आहा गिरीश पिल्ले हेजो पयलीं डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी तो आमचो मोविन बाब पळय आसा मिनिस्टर फॉर पंचायत तेजो खास मनीस. आतां लोकांचो जेन्ना प्रेशर क्रिएट जालो फाटले 8 म्हयने प्रेशर लोक घालता की आमकां भुतानी नाका तेन्ना मोविनान सांगलें गिरीश बाब तूं देंव आनी ताका सडनली डेप्युटी सरपंच देंवयलो. आमची सरपंच आसा ती सरपंच आमची लेडीज रिजर्व आसा. ती बावडी कांय उलोवपाकय शकना तिका लोक सारकी पळयना ती येयना मिटिंगेक.
तर आतां गिरीशाक देंवयलो मोविनान, आनीक आतां डॅरिक वालीस म्हणटा ताका केला. फाटले 14 तारखेर ऑक्टोबराच्या इलेक्शनूय जालां. आतां हो डॅरिक कोण? हो मोविनाचो कुपारालो चलो तो आतां, गॉडफादर. मोविन ताचो गॉडफादर. आतां गिरीश पिल्ले रायट हँड आनी कुपार हो मोविन कुपार म्हणल्यार गॉडफादर तेजो, ह्या डॅरिक वालिसाचो. ताका ताणें डेप्युटी सरपंच केला. आतां हो हार्ड कोर काँग्रेस, पूण मोविन म्हणटा ही पंचायत BJP. हार्डकोर काँग्रेस पंचायतीच्यांनी वाट लावपाक येयला. हो डॅरिक वालीस कित्याक वाट लावपाक येयला म्हणटा? 11 तारखेर मार्चाच्या लायसन दिलें पंचायतीन भुतानीक. तितून 11 जाण पंच आशिल्ले पंचायतीचे आनी 7 जाण फॉर आशिल्ले आनी 4 जाण ओपोज आशिल्ले. आनी आमी सगळे कितें जाय तितलें ओपोज हांव तुळशीदास नायक, म्हाजे बरोबर आनी 3 पंच आशिल्ले. आमी ओपोज करता आसतना सांगलेलें बाबा तूं इन्स्पेक्शन घे, सायट इन्स्पेक्शन. आनी ओपोज जालें हे तेंचे डॉक्युमेंट ना हें आमी सांगलेलें. तरी पूण हो पळय गिरीश पिल्ले आशिल्लो सिटींग, हेणी प्रोजेक्ट त्याच दिसा पास केलो आनी तांकां त्याच दिसा लायसन दिलें 11 तारखेर. आनी काल जेन्ना 18 तारखेर ऑक्टोबराच्या 8 म्हयन्यांनी मिटींग जाली तेन्ना लिगल ओपिनियन ते घेवपाक सोदता. आतां हे मोविनाक हांव सांगूंक सोदतां, मोविन बाब, आमकां शोकॉज नोटीस धाडली पंचायतीन 30 तारखेर नोव्हेंबराच्या. 25 तारखेर मिटींग जाली सप्टेंबराच्या आनी सप्टेंबराच्या 25 तारखेर मिटींग जाली आनी व्हेरी नेक्स्ट डे तेणी शोकॉज नोटीस धाडपाक येयली भुतानीक. पूण ती धाडली कितें 6 दिसांनी 30 तारखेर. आनी तांकां सांगलें तुमी 7 दिसां भितर जे कितें डॉक्युमेंट तुमचे कडेन आसा ते हाडून दियात आनी ना जाल्यार तुमचे 7 दिसां भितर लायसन रिवोक करतले. आतां ते रिप्लाय येयली. रिप्लाय केन्ना येयली? 9 तारखेर. भुतानीन रिप्लाय धाडली पंचायतीक टू मिस्टर वालीस म्हणून. वालीस कोण? ऑरवील वालीस, ग्रामसेवक जो मोविनान बसयला पंचायतीन सेक्रेटरी म्हणून. हो ग्रामसेवक, पूण मोविनान ताका बसयला सांकवाळे हाडून सेक्रेटरी म्हणून बसयला इलिगलिटीज करपाक. ते 9 तारखेर इनवायट जाली आनी हो ग्रामसेवक 9 तारखेरच मिटींग काडटा. 9 तारखेर भुतानीन रिप्लाय इनवायट जाल्या आनी 9 तारखेर आमकां नोटीस काडटा मिटिंगेची. पूण तो ह्या एजेंडाचेर घालना. ही रिप्लाय जी पळय आहा ती घालना. तो स्कीप करता लोकांक त्रास करपाक. आनी रिप्लाय ती काल एनी आधाराक घालून ताणें कितें सांगता की आमी लिगल ओपिनियन घेतलें. हांव सांगता अरे मोविन बाब, पळय हे कितें करता ते. हे पंचायतीन तुजी पंचायती कितें करती पळय इलिगलिटीज. तूं 9 तारखेर इनवायट जाल्या आनी 18 तारखेर मिटींग. हे म्हणटा लिगल एडवायस जर तुका जाय आशिल्लो जाल्यार 9 तारखेच्यान तुका 9 दीस मेळ्ळे मरे. 9 दिसांक तुका लिगल हे पंचायतीक घेवपाक मेळनाशिल्लें लिगल. तुमी तांकां डिले प्रोसेस करता. डिले भुतानीक तुमी सपोर्ट करतात. कित्याक? आतां हे काल आमी मिटिंगेक कितले जाण आशिल्ले? 7 जाण 11तले. 7 पंच प्रेजेंट आशिल्ले, 4 जाण थंय गेले, 4 जाण रुलिंगांतले एबसेंट रावले. आतां काल लोकांनी गांवचे तांकां विचारलें अरे येदो व्हडलो हॉट इशू हो सामको लोकांक सगळ्याक जगभर गेल्लो आसा आनी तुमी मिटिंगेक कितें एबसेंट रावतात? हे रुलींग पंच जे पळय एबसेंट आशिल्ले ते लोकांक कितें सांगता की जे पळय रुलींग कोण आसा तेणें आमकां कांय दिवना. भुतानीचे आमकां कांय दिवना म्हणटा ते. हेंकां कितें दिलें? तांकां फ्लॅट दिले म्हणटा ते. खंय दिलें? पुना आनी मुंबय. आतां हांव मोहित गोदेलो सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. हे रुलींग पळय कोणें फ्लॅट घेतले म्हणटा तेंचेर हे लोकांक सांगता आतां रुलींग पंच हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. RTI जर मागले ते म्युन्सिपालिटीन पुना किंवा मुंबय न्हू कोणें गोंयकारांनी फ्लॅट घेतले हे भुतानीच ते कळटले. तांकां अरेस्ट करपाक टायम लागपाना. हे पंचायतीचे पळय कोण फ्लॅट घेवन हांकां 1 दिसान लायसन दिलें म्हणटा न्हू पंचायत हे पंच मेंबर आनी काल ते उठोवन वयतात आमी लिगल ओपिनियन घेतलें म्हणून. 9 दीस तांकां घेवपाक जावना. सो म्हाजें स्ट्रेट एलिगेशन आसा. हांव मोविनाक सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी कर. विजिलन्स इन्क्वायरी जावपा जाय हेंचेर. कित्याक नाजाल्यार हे सगळे अशें करीत रावतले. हांव चड उलयना, बाकीचे उलयतले, पूण आयज हांव इतलेंच सांगता मोविन बाब, तूं सरकारान आसा, तुजें नांव येतलेंच. तुजे कडेन एक पोर्टफोलियो आसा तो पोर्टफोलियो पंचायती आसा. आनी जे पळय गोंयभर कितें पंचायतीन हें चल्लां तें रॉंग जाता. हें BJPक आनी
आमच्या पक्षाक माल वयतले. हे माल वचपा जायना जाल्यार तूं पयलींच एक्शन घे. कित्याक तुजी पळय ती डायरेक्टर आसा ती तिजेर कितलेय कंप्लेंट दिले जाल्यार ती एक्शन घेयना. हेजो अर्थ ते गॉडफादर आसा म्हणून कळटा. गॉडफादर कोण तो पळय. कित्याक पंचायतीन जेन्ना आमी मिटिंगेक बसतात तेन्ना ते सांगता आमकां वयल्यान ऑर्डर येयल्या प्रोजेक्ट पास करपाक. आतां हो वयल्यान कोण पळय सांगता न्हू, तूं जर न्हू जाल्यार तूं सांग लोकांक. कित्याक लोकूय तुजें नांव घेवपाना. तूं थंय बसला म्हणून तुजें नांव घेतात. आनी हे आमचे पक्षाचें आनी भारतीय जनता पार्टीचें नांव जर पिड्ड्यार जावपाक नाका जाल्यार तूं हेंचेर एक्शन घे. हांव तुळशीदास नायक तुका सांगता एक्शन जावपाक जाय. आनी आयज आमी थोडेशे लोक येयल्यात. आझाद मैदानाचेर पूर्ण लोक गांवचे फूल लोक येतले आनी गोंयभरच्यान लोक येतले. आनी हे लोक जर येवपा नाका जाल्यार हें पळय लायसन दिलां तेणी सांगलेलें ते भशेन ते बेगिनाचे बेगीन रिवोक करून घे तेंचे कडल्यान पंचायती कडल्यान. देव बरें करूं. इंट्रोडक्शन नमस्कार, माझे नाव निधी निलेश नायक, पंच ऑफ VP सांकवाळ. आयज आमी आझाद मैदानाचेर सांकवाळचे लोक येयल्ले आसा. तशेंच आयज येवपाचें कारण की मेन मुद्दो आसा आमचो भुतानी प्रोजेक्ट हो आमी सगळ्यांनी अपोज केल्लो. तितून हांवूय आसा. हांवें ह्या प्रोजेक्टाक अपोज केल्लो आनी लोक आतां जायते उलयता ते हांव लोकांचे घेवन बसना. म्हाका हो प्रोजेक्ट नाकाच आनी हांव ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी सांकवाळ्याचे देवळान गाराणे घातलेले तेन्नाच आमी हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमकां. तशेंच काल आमच्या MLAन प्रपोजल घातला. फोर्थनायट मिटींग आसली तेन्ना तेणी हें घातलें प्रपोजल घातला की आमकां PDAसून काडून डिसिप्लीन घालचें म्हणून. आनी हांव तेजेर आमचो ताका सपोर्ट आसा. आनी कित्याक काय म्हणल्यार आमकां थंयसर लायट ना, लायट सारकी मेळना, उदक सारकें मेळना आनी गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा. आमकां आमचो गांव बरो सुंदर राखूंक जाय. अशें जर व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगे येत जाल्यार आमचो गांव काबार जातलो. ताका लागून आमचो हेका MLAक आमचो फूल सपोर्ट आहा. आनी भुतानी प्रोजेक्ट हो सारको स्क्रॅप जावपाचो म्हणून हांव मागता. अशें हांव म्हणून म्हाजी 2 उतरां काबार. थँक्यू. नमस्कार सगळ्यांक. हांव तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता कित्याक तुमी हांगा येयले मुद्दम त्या शॉर्ट पिरियडा भितर येयले. आतां सांगपाचो मुद्दो कितें आसा हो आतां इश्यू नो वयलो चल्ला सगळ्यांक सांगला. तेजी फुडें वयता हांव. आतां जो काल पळय तो चॅर केलो पळय न्हू डॅरिक वालीस तेणे थंय ठराव कितें म्हणटा तो लास्ट उरता आसतना तो सांगता की आमी लिगल ओपिनियन घेता 2 जाण एडवोकेटाचे. आतां चॅरमॅनाचो रोल कितें आसता ते प्रपोजल प्लेस करप आसता मेंबरां फुड्याक आनी ते मेजॉरिटीन पास करप आसता. हे खंय मेजॉरिटीन पास जाल्ली ना. पास करता तो म्हणटा की ते आपूण करता म्हणटा. ताका कोणें अधिकार दिलो ना. तो जर चॅर केलो जाल्यार ताका एकट्याक कोणें अधिकार दिल्लो ना. थंय लिगल ओपिनियन बाबा आपूण घेतलो म्हणून ते मेजॉरिटीन थंय 5 मेंबर आशिल्ले. 5 मेंबरांतल्यान 2 जाणांनी तितूंतल्या मिटिंगेक भायर सरले. म्हणजे 3 जाणांची थंय कोरम जायना. म्हणजे ते डिसिजन पळय तो कितें सांगता पळय ना काल मिडियाचेर ते खंयच्याच कायद्यान बसना. तेन्ना तेणें पळय शोकस धाडचे पयलीं तेजें लिगल ओपिनियन घेवन धाडप आसता. तेणी जेन्ना शोकस धाडली पळय न्हू इट सेल्फ इट इज तेंगेले शोकस गेले कित्याक लागून तेंचे कडेन जे डॉक्युमेंट ना म्हणून गेल्ले आसा आनी तेणी रिप्लाय दिता आसतना ते एडमीट करता बाबा आमचे कडेन ते डॉक्युमेंट ना म्हणून ते रिप्लाय ते क्लियर कट सांगतात. आतां एग्जाम्पल दिता तुमकां उदकाचें हे वता 19/9/2024 PWD कडल्यान म्हाका ITIचें इन्फॉर्मेशन गावला. तेणी भुतानी म्हणल्यार परमेश कन्स्ट्रक्शनान एप्लिकेशन केलें उदकाक लागून PWD कडेन. तेंगेली फायल आहा ती एबायन्स दवरलेली आसा. तेणी जी भुतानीची फायल आहा पळय न्हू ती एबायन्स दवरलेली आसा. तेणी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन दिवना म्हणटा ते. आनी तेणी तांकां कितलीशी कॉरस्पॉन्डंट केल्ली आसा बाबा तुमगेले सगळे डॉक्युमेंट दियात आनी डॉक्युमेंट दिले नंतर आमी तुका प्रोविजन NOC दितली म्हणटा. कोण सांगता तो PWD सांगता. आनी भुतानीन कितें केलां तें परमेशान कितें केलां हांगा दाखयता आसतना युनिट कमी दाखयलेले आसा. 79 युनिट्स दाखयलेले आहा. तेंगेले जवळ जवळ 720 युनिट्स आहा.
हांगा तेणी दाखयता आसतना उदकाचे पर युनिट दाखयला 540 हें दाखयला पर डे एक युनिटाक. हांगा लिटर्स म्हणटा ते स्विमींग पुलाची तो कांयच कोट केली ना. तेंचे सगळे युनिटाक इंडिव्हिज्युअल स्विमींग पूल आसा. हे हितून तेणी खंयच कोट केली ना. दुसरें आतां PWDची नोटिफिकेशन आहा गॅझेट 28 डिसेंबर 2023 हितून कितें म्हणटा एनी मेगा प्रोजेक्टाक प्रोविजनल NOC कंपल्सरी म्हणटा PWD. लायसन दिवचे पयलीं प्रोविजनल NOC कंपल्सरी म्हणटा तो घेवपा जाय. हे म्हाका PWD आरटीआयचेर दिल्लें आसा. हे खंय तेणी घेतलेलें ना. आतां हे PWDची NOC नासतना PWDची एक एग्जाम्पल दिता. दुसरें आसा फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा, गोवा इम्पॅक्ट असेसमेंट आसा, फायर आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा. हे कसल्योच NOC हेल्थाची आसा. ह्यो खंयच्योच NOC तेंचे कडेन पंचायती पावना. आनी हे जेन्ना एडमीट करून शोकस नोटीस धाडटा तेन्ना तांकां खबर आसा पळय हे फायलीक ना म्हणून तेणी शोकस धाडलेले आसा. तितूंत म्हागेलोय कंप्लेंट आसा. तेंची मिटींग 11 मार्चाक जी पळय मिटींग जाली 2024 तितूंत हांवें सगळे फॅक्ट तेंची नदरे हाडलेले. पूण हे नासून सुद्दां तेणें ओवररूल करून लायसन दिला. आनी तितूंत जे ऑपोजिशन पंच मेंबरांनी तितूंत लिगली ऑब्जेक्शन घातलेलें ते खंय तरी तेणें ओवररूल केला. आनी आतां जेन्ना जो काल जो डेरिक वालीस पळय गिरीश पिल्ले आनी गिरीश वालीस हे दोग जाण आहा पळय न्हू ते कितें करतात ते म्हणटा आमी लिगल ओपिनियन घेतात. ते दोग जाण लिगल ओपिनियन घेवपाक तांकां कोणेच रायट दिले ना. ते मेजॉरिटीन पास जाले जाल्यार ते लिगल ओपिनियन धाडपाक जाय. आनी जेन्ना शोकसाचेर जेन्ना तुमी 7 दिसांचो जो टायम दिल्लो आसा पळय कित्याक लागून दिल्लो आसा की 7 दिसां भितर तांकां टायम दिलो. तुमी एक फायनल दिल्लो आसा बाबा तुमी दिना जाल्यार तुमगेले लायसन ते रिवोक जातले म्हणून. आनी आतां तांकां लिगल ओपिनियन धाडपाचें फाटल्यान कारण कित्याक तांकां आनी ब्रिफकेसी वाडोवन घेवपाची आसा. ते भुता कडल्यान तांकां ब्रिफकेसी वाडोवन घेवपाक पळयता ते. आतां मोविन गुदिनोक सांगता. मोविन गुदिनो म्हणटा की आमकां एक्टिविस्टां आहाय तेजें नांव घेतले शिवाय न्हीद पडना. मोविन गुदिनोचो रोल कितें आसा पंचायत जर जाग्यार वाडटली जाल्यार पंचायतीचें कंट्रोल कोणें करपाक जाय मोविन गुदिनोन करपाक जाय. ती डायरेक्टराक ते रबर स्टॅम्प करून दवरल्या. ती सिद्धी अणकार म्हणटकीर रबर स्टॅम्प करून दवरलेली आसा. पंचायतीची पळय FIR चलता पळय न्हू तुमकां बारीकशें दाखयता. हो आतां कालचो फोटो पंचायत मिनिट्स बुकाचो कालचो फोटो. ही मिटींग जाल्ली 24/8/2024 मिटींग जाल्ली. हांगा सरपंचाची खंय सायन ना. आनी हितूंक जी पळय मिटिंगेक न्हू व्हडले व्हडले कोट्याचो उलाढण जाल्लें आसा. हितूंक जो पळय आतां थंय आमचो कोण तो लोधा येयल्लो आसा पळय न्हू लोधाक हितून ऑक्युपन्सी केल्ली आसा. हितूंक म्हाका विचारपाक गिरीश पिल्लेक आनी हांकां प्रपोजल कोण गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वालीस लोडाची प्रोजेक्टाक ऑक्युपन्सी इल्ल्या लायसन दिवना पंचायतीन ऑक्युपन्सी इल्ल्या. आनी आतां गिरीश पिल्ले कित्याक सायन मारूना. गिरीश पिल्ल्यान ही मिटींग चॅर केल्ली. हे मिटींगेक एक्टींग म्हणून चॅर केल्ली ताणी सायन कित्याक मारूना. ताका अजून ब्रिफकेसी मेळपाची उरलेली आसा. तेंच्या लोधा कडल्यान ब्रिफकेसी मेळपाची उरल्या म्हणून सायन जावना. ही डेट पळया 18/10/2024 डेट आहा कालची. मिटींग सायन जावनासतना खंयचो कायदो सांगता रेजोल्युशन एक्झिक्यूट करपाक जाय म्हणून. आनी होच गिरीश पिल्ले सायन करून थंय पेमेंट करतात. जो 1 कोटीचो पेमेंट जालो आसा. हितूंतल्यान हे दाखोवन कितें दिता मोविन गुदिनोचो खंयच कंट्रोल ना. सरकाराचो कोणाचेर कंट्रोल ना. आयज ही मिटींग प्रोसिडींग आहा पळय न्हू ती 8 दिसां भितर BDOक पावप आसता. तो BDOचोय कंट्रोल ना डायरेक्टराचोय कंट्रोल ना. म्हणजे हे आतां पळय तांकां काल पळय तेणी मिटींग घेतल्या पळय न्हू इतले लोकांक थंय तेणी एक आय वॉश केल्या. तेणी म्हाका दिसता 2.5 वर्सांक जे मिटींग चलताले पळय न्हू एकदांय मिटींग प्रोसिडींग म्हणटा केन्ना वाचलें ना. आनी काल इतले लोक थंय गेले तांकां तेणी हॅरेस करपा लागून आख्खे मिटींग प्रोसिडींग वाचलां. कित्याक लोकांनी बेजार जावन वचची म्हणून. सांगपाचें मुद्दो कितें आहा हे परमिशना कडेन न्हू कसलेंच परमिशन ना की तेवूय एडमीट करतात. तेंची रिप्लाय तेवूय एडमीट करता बाबा आमचे कडेन परमिशन ना म्हणून. पूण ते म्हणटात की पंचायतीक आपल्याक शोकस काडपाचो अधिकार ना म्हणून. आतां जर पंचायतीक जर शोकस काडपाचो अधिकार ना जाल्यार पंचायतीक लायसनूय दिवपाचो अधिकार ना जाता. पंचायती लायसन दिल म्हणून पंचायतीन शोकस काडला कित्याक तेंगेले इनप्रॉपर डॉक्युमेंट पावलेले इनसफिशियंट डॉक्युमेंट पावलेले आसा. आतां जेन्ना जेन्ना सांगतात जाल्यार सरकार कितें पळयता. सरकार आपालिपा कितें करता. असेंब्लीक सांगता तुमी एक आमी रिवोक करतात. परतून तुमी लोकांक सांगता की आमी रिवोक करता. एक चल्लं कितें म्हणजे लोकांक तुमी कितले फावटी लोकांक रस्त्यार हाडटले. आतां आख्खो गोंय उठपाक जाय काय म्हाका सरकाराक ही मेसेज पावपाक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांगा हाडपाक जाय काय सरकार हेचेर कितें एक्शन घेतलो. हे पंचायतीचो कारभार चलयला पळय न्हू हे एडवोकेटाची लिगल वीक घेवपाक एडवोकेटाक 1,20,00,000 बील जालें आसा. हो जेलार डिसोजा म्हणटा पळय न्हू ताका थंय बसून गेले ते फावटी मिटींग घेतलेली तेणी. आनी आतां परतून ते वेळार लिगल वीक घेतले म्हणजे हे सरकार पयसो आमचोच मोडटा आनी आमचेर एलिगेशन घालपाक सोदता. दुसरी सांगता गिरीश पिल्लेकी सांगता आनी तेणी ते रिप्लाय कितें घातलेले आहा कोण हे तांकां ब्लॅकमेल करता.
सरकारा कडेन सगळीं साधनां आसा आयज जर मोबायलाचेर फोन केलो खंयचे डेटा गावता इवन तांकां कॉल डिटेक्ट करपा जाता एक वर्सा सुद्दां फूल काडपा जाता बाबा तांकां कोणी फोन केलो कोणा मिनिस्टरान फोन येयलो हे सगळे आयज रेडीमेड गावपाक शकता सरकाराक जाय जाल्यार एक 5 मिनटां भितर गावपाक शकता जे कोणी 10 कोटी घेतले म्हाजेर इलेक्शन घातलें गिरीश पिल्लेन की हांवें 10 कोटी मागले म्हणून सगळे अरेस्ट करा मरे घेतले कंप्लेंट घाला व्हेरिफिकेशन करा मोबायल डिटेल करा खंय खंय कितें घडलें तें काडा मरे हे पंच मेंबराले कॉल डिटेक्ट कराक मिनिस्टराल कॉल डिटेक्ट कराक कोणी फोन केलो सेक्रेटरी कॉल डिटेक्ट करा हे सगळे करपाक जाता पूण एलिगेशन घालपाक कितें जाता पूण कॉल डिटेक्ट करीत जाल्यार आयज बॉम्बे वचोन तुगेले सजाव टायमार आवय आनी बापूय गेलो वालीस हेजी चावी घेवन गेले येयले फ्लॅटाची कोणी दिलो फ्लॅट हे लायसन दिलं म्हणून फ्लॅट गावले मरे दुसरो मडक्या किंग हा तो हांगा पावलो पुण्या पावलो हे कोणाक फ्लॅट आनी तेंच्याच मनीस तूं मिटिंगेक येयनाक म्हणजे हे दाखोवन कितें दिता दोग 3 जाणां फ्लॅट गावले आनी बाकीच्या कांय ना म्हणजे जे कोण झगडतात तेंचेर आरोप जाता गांवाक आमी झगडता की गांवाक असले प्रोजेक्ट नाका कित्याक गांवाक जे आसात तांकां पळय म्हाजे कडेन आनी कितलेशे आयटीचे इन्फॉर्मेशन घाल्लेलें जे जुवारी नगराचे पळय जितले पळय मेगा प्रोजेक्ट आयलो सगळे कोणाकच आयज सुद्दां आयचे दिसे PDN PWD वॉटर कनेक्शन दिलें ना आयज तो पुरवणकार आयला सुद्दां ताका जवळ जवळ 11,000 प्लस ऑक्युपन्सी 11,000 पास ताका अजून सुद्दां PWDचे एनओसी ना ते म्हणटात तेणे आपले सफिशियंट डॉक्युमेंट दिले ना अशें सगळे वेगवेगळे जुवारीन आयज जवळ जवळ 1,000 प्लॉट केल्ले आसा हांकां कोणाकच एनओसी घेतलेले ना म्हणजे हे सगळे इश्यू आमी जेन्ना काडटात पळय न्हू हे मेगा प्रोजेक्ट हे काय वयले आनी 100 जातले ताका लागून हे तुमकां सांगपाक येता कित्याक हो जर आयज एलावड जालो फाल्यां ते जुवारी फ्लॅटोचे आनी जे पळय जमनी उरल्या पळय न्हू आतां ते डॅम कन्वर्ट करपाक सोदतात ते अरे एक पडे तुमकां हांकां उदक दिवपा ना हांकां PWD सांगता 3 दिसांची हेंचे कडेन कॅपेसिटी आसपाची स्टोर करून दवरपाची उदक PWD सांगता हांकां एनओसीच ना प्रोविजन एनओसी आनी हाका लायसन दितात म्हणजे हे आतां जर हाका सरकार अलाउड करता हे जर कितें गांवच्या लोकांनी थंयच्यान वचपाचें फाल्यां ह्या प्रोजेक्टा वयल्यान थंय मरिना येतलो तो मरिनाचो प्रोजेक्ट आसा अशे वेगवेगळे क्लब जाल्ले आसा एक प्रोजेक्टा वयल्यान सगळे क्लब जाले तेन्ना तुमकां हांव परतून तुमचे माध्यमांतल्यान सरकारची दोवळी करता बाबा हें कितें चल्लां पळय न्हू तुमी लोकांक आतां 9 म्हयने जाले नाचयता पळय न्हू तुमकां जाय जाल्यार एका दिसाच्यान विश्वजितान सांगलेलें CCB मिनिस्टरान आपूण कॅन्सील करता म्हणून MLAक सांगलो म्हणटालो अजून कॅन्सील जायना तेंचे आतां PDN हांवें तांकां धाडले ऑलरेडी रिपोर्ट धाडलो कित्याक जायना अजून आनी ब्रिफकेस वाडयतात तुमगेले डिमांड वाडयतात आनी लोकांक अशें बरें बगर तुमी रस्त्यार हाडपाक सोदतात तो सरपंच जावन म्हणटा डॅरिक वाली सांगता आपूण लिगल अरे चलो कितें तेणे तेच्या पयलीं सांगलें आपूण लोकां वांगडा आसा तेजो भाव म्हणटा तो नारायण नायक हांवें आपलें नांव पिड्यार करता जेन्ना तूं फाटल्या दारान हो पास करता तूं त्या दिसा मुतो गेलो मरे एप्रिला दिसा मुतो गेलो कन्फर्मेशन हो प्रोजेक्ट डॅरिक वालिसांनी केलो मरे गिरीश पिल्ल्यान केलो मरे आनी आतां तूं जेन्ना मिडियाचेर पळय लोकांनी आवाज केलो 25 मिडिया गेले ते तेन्ना तूं सांगता आपूण लोकां वांगडा आसा लोकांक नाजाल्यार सगळे 11 मेंबर म्हणटा लोकां वांगडा आसा आनी काल खंयच्यान तुमकां ब्रिफेस गावले रे लोकां वांगडा रावपाक नाका म्हणून तुमकां कोणा कडल्यान ब्रिफेस गावल्यो तेन्ना तुमी हेजेर तांकां प्रश्न करचे सरकाराकूय प्रश्न करचे इतलें तुमचे कडेन हांव नम्रपणान मागता देव बरें करूं नमस्कार हे जे इतले जावपा खातीर कारण कितें आमच्या गोंयांचे लोक जे आहा तेच कारणीभूत अशें आमकां रस्ते हाडपाक जेन्ना इलेक्शना टायमार बरे कॅन्डिडेट निवडून येता ते बरे कॅन्डिडेट ते निवडून केन्नाच हाडिना फालतू मनशां ते निवडून हाडटा पयशे घेता आनी पंचांनी सोडटा त्या खातीर तेच कारणीभूत पूण आयज आमकां अशें हांगा येवचें पडटा जेन्ना ते हेजें तोंड करून येता आनी आमी वयता तेन्ना आमचे इश्यू घेवन येता तेन्ना ते आमचे वाग कशे जावन येता तुमी कोण वळखोन ते आमकां अशें म्हणटात तेन्ना आनी एक दुसरें सांगता दुसरें हे ज्यो बायलो हांव भुतानी चड उलोवंक वचना हेच बाकीच्या सगळ्यांक उलयलां हे बायलांक सदांच चिंतचें हे जे तुमचे केन्ना कार्यक्रम आसता तेन्ना हे बायलो फुगड्यो घालता तेंचे मिनिस्टराचे फुलां मारता ती मातशी मारपाची बंद करात तुमकां ती फुलां बिलां मारपाची दिसता जाल्यार तुमचे आवय बापाचेर मारात ना तुमी घोवाचेर मारात ना देवाचेर घाला पूण ते मिनिस्टराचे घालूं नाका पांय पडटा अशें करून तुमी वाट लायल्या गांवची तशें आमच्या सांकवाळान तशें घडटा तशें हर गोंयान अशें घडटा अशें फुलां मारून वचूं नाका प्लीज आनी जाल्यार हे माध्यमांतल्यान सांगता जसो आमी सांकवाळकार हांगासर येयल्या तशें आमचो सपोर्ट जाय जाल्यार
आमी तुमकां कितें हेर गांव असो कितें घडटलो आमकां उलो मारता आमी येतले आनी हो भुतानी प्रोजेक्ट बंद जाल्या शिवाय आमी कशेंच रावचे ना. थँक्यू. सगळ्यांनी आतां आख्खी डिटेल उलयला सो हांव भुतानीचे वयर आनीक कांय हें करपाक ना. म्हजें सिंपल क्वेश्चन आसा. हांव सेक्रेटरी कडेन एकूच क्वेश्चन करूंक सोदता. बाबा काल तुवें मिटिंगेक म्हणलें आपल्याक डॉक्युमेंट मेवले त्या डॉक्युमेंटाचेर आपणें सँक्शन केलें लायसन्स. तुका खंयचे डॉक्युमेंट दिल्या जे लिस्ट तर चोयीत जाल्यार थिंगा खाली 2च लायसन्सां आसा बाकीची लायसन्सां ना. आनी तुवें ना म्हूण पंचाचे तुवें कॉन्फिडन्सानूय घेवंक ना. तुका जाय तशी सायन मारल्या. सो तूं एज अ सेक्रेटरी मविनान तुका कित्याक अपॉयंट केला. तूं तर तुजे हितून मारता जाल्यार पंच मेंबरांची गरज केल्ली आहा आनी मिटींग कित्याक घेवंक जायी. तांकां फाल्यां पंचांक घरा बसोवपाचें. सेक्रेटरीकूच डिसायड करून दी. तो डिसायड करता की बाबा आपल्याक कॉन्फिडन्स मेवलें 2 पेपर आहाय म्हणून येदो व्हडलो प्रोजेक्ट पास करता. आनी सेकंड थिंग जो पयलो फॉर्मर युनियन मिनिस्टर आसलेलो तेणें मेन्शन केल्लें इन 1998 की बाबा लोकांक सुरेश प्रभू तेणें मेन्शन केल्लें की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयाय पयलें आनी मागीर प्रोजेक्ट पास कराय म्हणून. तर म्हाका सांग हिंगा कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयलो हाय विलेज पंचायती न्हू जावं लोकांक गेलो हाय जावं पंचांक गेलो हाय. पंच तर ओपोज करीत हाय आमकां नाका 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 म्हणून आमी रॅली पासून गेली. कोणें कानार घेतलें. आनी काल तर आमी व्हडले खोशयेन रावलेले. आमकां दिसलेलें काल की हें लायसन्स रिवोक जातलें म्हणून. कित्याक जेन्ना लास्ट मिटींग जाल्ली तेन्ना जो कोण डेप्युटी आसलेलो सॉरी पंच मेंबर आसलेलो तेणें क्लियरली सांगलेलें की आपूण आतां एक शोकेस नोटीस काडटा आनी तेजेर मागीर आपूण कितें हें मेवता आपल्याक तर दिसता की जाल्यार आपूण रिवोक करतलो. सो काल तेणें आन्सर धाडलो. आमी सगलो लोक 10 2 पासून रावले. तेणें तो मॅटर पयलो घेवन आमकां घरा धाडूंक जातालें पूण आमकां तेणें 2 पासून दवरली. मॅटर स्टार्ट करता थिंगा आहा 2 मिनटां पासून जावंक ना तो उठून गेलो. आनी आमकां लोकांक कितें वॅल्यू आहा तो म्हणटा लोकांच्या फाटल्यान आहा. लोकांक फाटल्यान आहा जाल्यार लोकांक फाटल्यान दवरलें मरे काल तुवें. तेश कोन्न जालें न्हू. आनी चल थँक्यू. हांव प्रेमानंद नायक एक्स सरपंच सांकवाळेचो. तेन्ना 2007-8-9 तो प्रोजेक्ट येयलो एमटेक म्हणून. एमटेक म्हणून तो प्रोजेक्ट येयलो. ओके. आनी तेन्ना आमी फॉरेस्टान डिक्लेअर केल्लें. आमची बाय एलिना साल्दाना तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर तो. आनी आमी तो मागीर वचून सगळे लोकांक अपोज करून मागीर तो आमी कोर्टां वचून तो बंद उडयलो. आनी तेज्या उपरांत आतां हें भुतानी म्हणून हें कितें जालें तें तुमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा. पयर आमी फाटीं सीएमा फुड्यान गेले. सीएम सांगता आपूण कित्या ना तो आसा कोण XYZ. तेजे फुड्यान गेले तो कितें सांगता आपूण कित्या ना तो आसा. हांवें ताका कितें विचारलें जेन्ना फॉरेस्टा पळय झाडां कापतालीं तेन्ना विश्वजिता विचारलें हांवें बाबा ही झाडां कोणा अंडर. आमी म्हणलें मडगांव फोन केलो फॉरेस्टाक. फॉरेस्ट कितें सांगता आमचे कडेन गाडी ना येवपाक. तुमची जर घरा कडेन खंय कोणालो थंय एक सायल मारलो कितें माड मारलो जाल्यार झुप्प करून गाडी येता. तेंचे कडेन गाडी ना. हा रातचे टँकर येता पुलीस येता थंय. पुलीस कोणा अंडर सीएमा अंडर. म्हणटा कोण हो म्हणटा तेजे कडेन विचार तो म्हणटा हेजे कडेन विचार. म्हणजे कोणा कडेन विचारपा आमी गांवच्या लोकांनी कोणा कडेन विचारप. जेन्ना तो 8-9 प्रोजेक्ट बंद पडलो आतां तो कितें हाडला कोणा लागून हाडला गांवच्या लोकांक. दुसरें आतां पंचायतीचें उलयता मातसो 2 सेकंड. आतां आमकां आनंद बोसान पंचायत घर बांदपाक जवळ जवळ 70 लाख मोडून दिल्या लुगार दिला. आज कितली 4-5 वर्सांनी पंचायत घर सांकवाळ्या जायना. कित्या लागून हें पंचायत घर ते बिल्ला व्हरपाक सोदतात. पयर 6 जाण स्टाफ घेतलो सांकवाळे कोणू ना सगळीं वयलीं भायलीं. हा गार्बेज कलेक्शन एकल्या बाबड्या गोवा वेला कोणा मेळ्ळा कॉन्ट्रॅक्ट जवळ जवळ 5,70,000. आतां 15 लाख कोण खाता गार्बेज मिनिस्टर. हा गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर. हें कितें जालें सांकवाळ 9 म्हयने जाले वर्क ऑर्डर दिनात. हें कितें जालें सांकवाळ पंचायतीक. आनी म्हयन्या तुमी ताका 70,000 पे करतात. हा भाडें म्हयन्या 3 वर्सां जालीं आज. कितें पळयता आमी हे गोंयचो लोक. हा
आतां म्हजें एकच लास्ट सांगपाचें आहा एक्चुली पयर आशिल्लें कालय आशिल्लें हांव सोमारा सावन ते पंचायतीक इनडेफिनट हांगासराचेर बसता हे लोकांनी म्हाका सगळो सपोर्ट करपाचो हे म्हणजे तुमकां आज उतर आहा तुमी रेडी इनडेफिनट हांगासराकार बसता भुतानी लागून हा बावडो सायमन कारवालो आमी सगळे हें केलें तें केलें तो प्रोजेक्ट बंद उडय म्हणजे कितें चल्लें गांवांत गोंयांत कितें चल्लां फकत पयसो पयसो हा बँकाक वयता तुमी जवळ जवळ 2 कोटी घेवन 13 लोक हे मातशें नोट करा सगळ्यांक प्लीज 13 जण भुतानीचो पयसो घेवन बँकाक वयतात बाय हा वायट दिसता ऑयल सोडपाक रागात ना ना दाप नाका मागीर तुम्ही इतलो पयसो तुमचे कडेन हे पळय हे बाय आसा यो मुखार यो ना ना वन सेकंड मुखार यो मुखार यो आतां हेगेली बावड्याली प्रॉपर्टी थंय आसा मुखार यो गोंयगा हेगेली प्रॉपर्टी आसा जवळ जवळ 5,500 काजू आसा हें आसा सगळें आसा बावडी ती स्वर काट्याल सायला सगळ्यां हेका त्या भुतानीन आख्खे 1 कोटीचे कंपाऊंड घातता आनी ताका बावड्या वचूं दिना अरे हे कितें हें गोंयांत जालें तें हा पोलीस डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा सीएमा कडेन फॉरेस्ट कोणा कडेन आसा विश्वजिता कडेन हांव म्हणटा तो न्हू आतां बाय तूं उलय दोन प्लीज काल आमी एक व्हड आशेन पंचायतीन गेली सकाळच्या 9:30 वरांक आनी आमचे वाड्याच्यो भयणोय बी एकदम दुखवल्या कालचे खबरेन कारण काल 9:30 न्हू 10 मिटींग स्टार्ट जाली पूण एक पॉयंट जो डेरेक बारीस 2 मिनटान तेणे पॉयंट काबार केला भुतानी वयल्यान तो तर पॉयंट पयलो गेयलेलो जाल्यार आमची गांवची भाव भयणां दुखोवंक जायनासली कारण 4 वरां आमकां हे 2 पॉयंटां लागून 4 वरां आमकां पंचायतीन उबी रावचें पडलें आनी कारण आमी रिक्वेस्ट करता शटर उगड आमचो तुळशी बाबान मावरेलो बाबान कितल्यान रिक्वेस्ट केलें शटर उगड वार ना एक झोनेल ना त्या रुमाक फकत एक दार आहा आनी वार येवपाक शटर आहा ते तेणी उक्ती करूंक ना कित्याक उक्ते करूंक ना आमकां सगळ्यांक फुगार केली 4 वरां थिंगा आनी क्लास फायनल तुम्ही पॉयंट काढलो भुतानीचो 2 सेकंदान तुम्ही काबार केलो पण 4 वरां आमकां थिंगा फुगार केली हे पिल्लेक उपकारताले कारण तो बायलो डायरेक्ट तूं गोंयकार जावन तुका आमचे नदर मारूंक दिसोंक ना आमी थिंगा फुगार जावन उखडली तुका फकत गांवचे पडलेले तूं गांवांतल्या तुज्या वाड्यांतल्या मनशांक पळोवन तो पॉयंट पयलो घेवन तूं आमकां सुशेगाद कोत्तलो आसलो इतलेंच आमच्या काळजाक एकदम दुखला थँक्यू व्हेरी मच हय गांवचे लोक आनी गोंयचे सगळे लोक घेवन हेजेर करिना न्हू आमी आझाद मैदानाचेर येतले हांगा बसतले परमिशन ना काय ना आमी 5 महिन्या पयलीं सीएमा कडेन गेल्ले मंथ ऑफ एप्रील आनी सीएमाक रिक्वेस्ट केले 15 जाण गांवचे लोक गेल्ले आनी सीएमाक रिक्वेस्टूय केल्ले बाबा हो फिजिबल थंय ना तेन्ना तूं मातशें कितें एक्शन घे आमी सीएमान सांगलेलें की आमी एक्शन घेता म्हणून पूण अजून पर्यंत तरी म्हाका दिसता फुडें तरी कितें तरी करतलो सीएम म्हणून आशे बाळगिता